राया एफसीन वेर्ना एससी 12 विरोधात 1 गोल फरकान हारायलो। GFA अंडर 13 डिव्हिजन 2 लीग सर्त फातोड्डेच्या खेळामळार बरीच रंगली। पळयात काय रंगलेले डावपेच। राया एफसी पंगडा खातीर सॅम्युएल क्रुजान 7 गोल केले, एरन डिसोजान 2 गोल केले, जाल्यार शेन फेर्नांडीस, मॅश्विन कुलासो आणि क्लायसन कोर्दाजोन दरेकी 1 गोल केलो, जाल्यार मोएसिस डायसान वेर्ना एससी खातीर 1 गोल केलो। वेर्ना एससी पंगडान आनीक गोल करपाचे यत्न केले खरे, पूण तांकां अपेस आयले। शेवटाक राया एफसीन वेर्ना एससीचेर 12 विरोधात 1 गोल फरकान घसघशीत जैत जोडले। पळयात। GOA365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर।